गोंयांत अनएम्प्लॉयड तशेंच अंडर एम्प्लॉयडूय आसात. बेरोजगारांचो निश्चित आंकडो सरकारा कडेन ना. आतां बेरोजगारीचो डाटा एकठांय करूंक सरकार स्मार्ट कार्ड स्कीम हाडपाचें चिंतता. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वेदर रजिस्टर्ड ऑर तो खंय कामाक आसूं ना आसूं ताका कार्ड सदांच आसतलें, नांव सदांच आसतलें, एंड इट वील शो वेर ही इज ऑल्सो. यू आर इन नवीन टायम्स जाल्यार इट वील शो दॅट यू आर इन नवीन टायम्स देर. It will always remain, but data in a proper form will remain. Right now, who is where, data is not there. That is why we are enabling these platforms. आणि ह्या ease of doing business आणि असले प्लॅटफॉर्म दिले जाल्यार म्हाका दिसता लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट वील डेफिनेटली बी डुईंग अ लॉट ऑफ प्रोएक्टीव जॉब्स टुवर्ड्स द कॉमन पीपल हू आर लुकींग विथ एक्सपेक्टेशन्स. कामगारां खातीर मोबायल क्लिनीक सुरू करतले. बांदकाम सायट वा रस्त्याचें काम चलता थंय वचून कामगारांक हेल्थ फॅसिलिटी दितले. Today, builders and construction workers scheme meet जाल्या. One of the schemes which came up today and which has been approved today is mobile clinics. A mobile clinic, a mobile van which will have all facilities to go on site and do the checking. A lot of these workers have lung infections, problems which are faced, malaria खातीर जावं बाकी खातीर जावं, and actually आमच्यो गाडयो थंय न पाविल्ल्याक थंय परत हेल्थ प्रॉब्लेम्स आखा. ताज्या खातीर प्रिवेंटीव मेडिकेशना खातीर त्यो करपा खातीर वी वील बेजिकली लूक एट 1 or 2 agencies who will be accountable to the department to go and work out as per the department and their mutually agreed plan. बायलांकूय शिफ्टींनी 24/7 जॉब करूंक मेळचे म्हूण वेर्ना नाजाल्यार कुंडय वुमन्स हॉस्टेल उबारपाचोय थाराव जाला. Women from labor and employment, we are trying to give a lot of flexibility. And today the board has taken a resolution that we will look at an option of opening a women's hostel, a concept to start with in one of the industrial estates. A industrial estate like maybe Verna or Kundaim. जंय जागो आसा सरकाराचो त्या जाग्याचेर समज आमी हॉस्टेल विमेन्स हॉस्टेल बांदलें with facilities for skill upgradation, with facilities for the women who are working women to stay, जाल्यार द कल्चर ऑफ 24/7 जी महिला खूब जाणांक काम करूंक सोदता इन फार्मास्युटिकल्स आनी बाकीचे कडेन पूण करूंक शकना कारण ऑफ लॉजिस्टिक्स अँड ट्रान्सपोर्ट प्रॉब्लेम्स. This type of issues will be resolved by these initiatives of the Labour Department by going for a women's hostel. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार.